उपरांत तुमकां येवकार. गोवा सुरक्षा मंच पक्षान राज्यात झोळी उपक्रमाक सुरवात केल्या. भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या घरांतल्यान ह्या उपक्रमाक गोवा सुरक्षा मंचान सुरवात केल्ली आसा. आर्टेक्सको खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. वेलिंगकर सर सगळे जाण जाणा ओके काय इंट्रोडक्शन दिवपाची गरज ना, पण जशें येतनान म्हटलें आमी सद्दां आतां चिंतताले की कोणाक मत दिवपाचें आनी सगळे फटींग सगळे चोर आनी बरे मनीस फुडें सरनाशिल्ले. पण वेलिंगकर सरान डिसायड केलें की येस इनफ इज इनफ आनी आतां बरे मनशांनी इलेक्शनाक उबे रावतात. तर आमी जे सामान्य मनीस ओके जे दाबले जातात आमकां कांय पर्याय ना, आमी राखण करताले. वी हॅव अ चॉयस. ते तिगूय जाण आज हांगा उबे आसा. तांची उपस्थिती आज एकत्र उपस्थितीचो लाभ आमकां जाल्लो आसा. आमकां याद येता भाऊसाहेबांच्या वेळाचेर, आमकां याद येता ताईंची, म्हणजे ज्या हाज्या बद्दल आदारान तकली झुकची अशा पद्धतीची याद येता. आणि म्हणून आज आमी ह्या घरापासून सुरवात करची. कमीत कमी ₹1 आणि ₹1 हातूंतल्यान नंतर कितेंय दिवचें लोकांनी, अशा प्रकारची माफक अपेक्षा दिवन आमी हांगा राविल्ले आसा, आयिल्ले आसा. त्यामुळे आजच्या झोळी योजनेची सुरुवात जी आसा ती भाऊसाहेब बांदोडकर आणि स्वर्गीय शशिकलाताई काकोडकर हांची स्मृतीक वंदन करून हांव आज ही झोळी जी आसा त्या झोळी योजनेचे आमच्या गोंयचे प्रमुख जे आसा जे पळयतात ते गोविंद देव सर आसात. हांगा विनय नाईक हे आमचे जनरल सेक्रेटरी आसा. दक्षिण गोंयांत सांग्यान रावतात ते गोविंद देव सर आमचे उपाध्यक्ष, रिटायर्ड हेडमास्टर आसा, शिक्षण तज्ञ आसात. आणि हांगा सतीश भट हे काणकोणचे हांगा उपस्थित आसात. तर काणकोण आणि सांगे तालुका हांणीच जबाबदारी स्विकारलेली आसा ते करपाचें. ते डिस्टर्ब बाकीच्यांक आमकां करचें ना. आणि त्यामुळे ताणी जोर घेवन काणकोणांतले लोक तांचे बरोबर फिरून आणि सांग्यातले लोक हे कॉन्सन्ट्रेट करताले. आणि पणजे मतदारसंघ आणि एकूणय आमकां जो कितें खर्च जाल्लो बाकीच्या मतदारसंघात आमी धुळवड करूंक ना पयशांची, आमी पावस घालूंक ना पयशांचो मतदारांचेर. कित्याक आमकां मतदाराक राजा करपाचो आसा.